बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. म्हणण्यांचें पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 4 हातूंत आमी अशें वाचता. ताणें म्हाका शिकयलें आनी म्हाका म्हळें, म्हजीं उतरां तुज्या काळजांत धर, म्हजे आदेश पाळ आनी तूं जियेतलोय. जिवीत दितलो सोमी आमचे मदें हजर जाता, ताका आमी मोगान आनी मानान आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवीक मधुरा गिते गळू गीत संको यफदा पान संको 9 आराधने देवा आराधने. प्रभु येसु स्वामी गे आराधने. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. Hallelujah, 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 Hallelujah. ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವಾರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 हालेलुया. Rgani oglav tuka sumian Jesu hodis पळून चेंबाक तुवें आमकां फावो केलाय. सर्व रितीनी तुजी आशीर्वाद आमचेर वतून आमची जिणी पवित्र केल्याय. परत हो दीस आनी हो सकाळींचो वेळ तुका आराधन करूंक, तुका मान मागोवंक आनी तुजी स्तुती वाखणूंक हांवें तुमकां दिलाय. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाळिश्ठा जेजू सोमिया, तुजे समकार येवचे भाग परत एक पावटी तुवें म्हाका दिलाय. सर्व रितीनी तुजो सांगात पाठोवन म्हजी जिणी दादोसकायेची केल्याय. म्हज्या कंठी दुखींनी तूं आसाय म्हणलें दाखोवन दिलाय. व्हरतो तुजो मोग सोमिया. संवसाराच्या अंत काळा पर्यंत हांव तुमचे संगत आसतलो म्हणले भासवणेचेर आदारीत जावन म्हजी संवसारी जिणी चमकतना तुजो सांगात अनुभव करूंक हांव पावलां सोमिया. किरकोळ हांव जाल्यारी, पातकी हांव जाल्यारी, जायत्या म्हज्या करण्या मारिफात तुका दुखोवन पयस गेल्यारी, वर्त्या मोगान तुवें आमचेर दिश्ट घाल्याय. काकुळटीन तुवें म्हाका भरलाय. म्हजे वयर तुजी कणवळाय तुवें दाखयल्याय. आज ही सगळी बेसांवानी आळण परत एक पावटी तुजे समकार हांव आसां सोमिया. जुआंव वांजेल अध्याय 8 वाक्य 12 हातूंत तुवें सांगची ती उतरां. हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. वय सोमिया, सबार रितीनी हो उजवाड हांवें अनुभव केला. सदां दीस तुका आराधन करून तुका मान बगोवन जियेतना म्हज्या कश्टांक परिहार मेळिल्लो अनुभव म्हाका जाला. जिविताची दिशा गैरी जाता आसतना म्हज्या मुखल्या फुडाराची चिंतना आठोवन कितें मुखार घडोवंक आसा तें सारकें म्हज्या मतीक येनातल्या वेळार तूं म्हज्या जिविताचो उजवाड जावन आसाय आनी तुजेर पातयेणी दवरन म्हजी जिणी जियोंक जाय म्हणलें तुवें दाखोवन दिलाय. मोगळा सोमिया, ही सर्व बेसांवां ह्या सकाळीच्या वखदां हांव नियाळटां. तुका अर्गां दितां, तुजी होगळीक घातां सोमिया. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वाक्यां 20 आनी 1 तावन 20 आनी 3 हातूंत सांब पावलान सांगची ती उतरां आज आमी नियाळटां सोमिया. पयलें वाक्य, क्रिस्ता थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक खालतीन जावन चला म्हूण एफेसाच्या त्या परजेक सांब पावलो तांचें जिवीत नियाळोवंक उलो दिता. वय सोमिया, तुजेर आमकां व्हरतो अभिमान आसा. सर्व रितीनी तूं आमच्या जिवितांत आसाय म्हणली खात्री आमकां आसा. पूण सबार पावटी खालतीकायेचो स्पिरीत आपणावन तें सत स्विकार करूंक हांव चुकलां सोमिया. सबार पावटी तुज्या थंय आसल्या अभिमानान म्हजी जिणी वृद्धी जाता आसतना, जिविताच्या उंचायेक हांव पावता आसतना सबार पावटी तो खालतीकायेचो स्पिरीत आपणावन
हें सगळें तुवें म्हाका दिल्लें म्हणून जाणा जावंक हांव सबार पावटी चुकलां सोम्या. आज प्रत्येक रितीन फुडल्या उतरांनी पती पत्नीचो संबंध थंयसर सांपावल विवर्सीत आसतना तुजे आनी पवित्र सभे थंय आमचो संबंध रुता करूंक तूं आमकां उलो दिता. जर तर तें करी जय पयल्या सुवातेर सोम्या तुजे थंय अभिमान आमकां आसा जय. ताचे बराबर खालतीकायेचो स्पिरीट आमी आपणाय जय. वय सोम्या कुटुंबा जिवीत तुवें दिल्लें वर्तें देणें म्हूण हांव आज सगळ्या काळजान मानून घेता. आनी तें मानून घेवन तुका हांव वर्गां दिता सोम्या. जी कोण म्हज्या कुटुंबांत आसात हर एका सांद्या खातीर तुका हांव वर्गां दिता. जशें पवित्र सभेक तूं पसताय सांबाळताय आनी चलयताय तशें आमचें जिणें जाय जय म्हूण तूं आमकां आज आपयताय. त्या खातीर तूं आमच्या पवित्र सभेचो मस्तक म्हणल्यार आमी मानून घेता आसतना तो संबंध तुजे आनी पवित्र सभे थंय आसलो आनी तो बांद खंयच्या रितीन एकवट असो, गौरव असो आनी सर्व रितीनी सर्गींच्या राज्याची शिकवण पासारचो संबंध तो आसा. तो जिवाड दवरूंक कशें तूं वावरताय तशें पवित्र सभेचे सांदे जावन आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सांद्यां मदें कशें कणवडायन तांकां समजून घेवन आमची जिणी जिये जय म्हणलें त्या एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत हांव तूं आमकां शिकयताय सोम्या. वय सोम्या उंड्या रुपा काल हजर आसून उमाळच्या जिवीत दिवच्या दैवीक सक्तेन आमकां तूं भरता आसतना तुज्या कळमीत नातलेल्या दयाळायन आमकां तूं वेंगताय म्हणलें आमी जाणा आसा. तुका जावं वर्गां आनी होगळाप सोम्या. तुका जावं मान महिमा ससनाच्या ससनाक. कित्याक आमचें जिवीत सोबोवचो निराशी कंगल जाल्ल्या जिविताच्या घडयांनी बरवशाचें किर्ण जागोवचो, उत्तेजीत करचो, अर्गां दिवंक आमकां प्रेरीत करचो तो जेजू. आमचो मोगाळ इश्ट, आमचो सांगाती, मोगाळ्या सोम्या तुका जावं वर्गां. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सबार रितींनी देवान आमच्या कुटुंबाचेर बेसांवां घाल्यान तो संबंध आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यान संगी एकामेकाक समजून घेवन सोडदोड करून जियोंक ताणें आपयला. तर आमी एक गीत गावन देवाक अर्गां दिवया आमच्या कुटुंबा खातीर आनी तशेंच पती पत्नीचो संबंध हर एक रितीन बरो केल्ल्या खातीर. दैविक मधुरा गीते घडो गीत संको E15 पान संको 70 आनी 2 सतीपती या बंदा. ಸತಿಪತಿಯ ಬಂದ ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ ಬೇರ್ಪಡಿಸದ ಸಂಬಂಧ. ಸತಿಪತಿಯ ಬಂದ ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ ಬೇರ್ಪಡಿಸದ ಸಂಬಂಧ. ಜಪತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು. ಜಪ
ಜಪ ತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು. ಪತಿಗೆ ವಿದೆಯಳಗು, ಮಮತೆಯ ತಾಯಾಗು, ಸೇವೆಗೆ ದಾಸಿಯಾಗು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋ ಮಗಳಾಗು. ಪತಿಗೆ ವಿದೆಯಳಗು, ಮಮತೆಯ ತಾಯಾಗು, ಸೇವೆಗೆ ದಾಸಿಯಾಗು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋ ಮಗಳಾಗು. ತಾಳ್ಮೆಯ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಹಿಸುವ ವರವಾಗಿ ಗೃಹಿಣಿಯು ನೀನಾಗು. ತಾಳ್ಮೆಯ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಹಿಸುವ ವರವಾಗಿ ಗೃಹಿಣಿಯು ನೀನಾಗು. ಒಳ್ಳೆ ಮಡದಿಯು ನೀನಾಗು, ಒಳ್ಳೆ ಮಡದಿಯು ನೀನಾಗು. ಜಪ ತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು. ಜಪ ತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು. ಪತಿಯಾಗು, ದುಡಿಯುವ ಗಂಡಾಗು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುರುವಾಗು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋ ಮಗನಾಗು. ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪತಿಯಾಗು, ದುಡಿಯುವ ಗಂಡಾಗು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುರುವಾಗು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋ ಮಗನಾಗು. ತಾಳ್ಮೆಯ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಹಿಸುವ ವರವಾಗಿ ಯಜಮನ ನೀನಾಗು. ತಾಳ್ಮೆಯ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಹಿಸುವ ವರವಾಗಿ ಯಜಮನ ನೀನಾಗು. ಒಳ್ಳೆ ಪತಿಯು ನೀನಾಗು. ಸತಿಪತಿಯ ಬಂದ ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ, ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ ಬೇರ್ಪಡಿಸದ ಸಂಬಂಧ. ಜಪ ತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು. ಜಪ ತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು. ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು. ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು. वय सौम्या, मागण्याचेर आदारीत जाल्लें कुटुंब तुजें पवित्र तेंपल जावन आसा. त्या मागण्याच्या आदाराचेर आमचो कुटुंबाचो सांगात सदांच घट व्हरता. एकामेकाक समजून घेवन जियेल्ल्यांत आमची जिणे अर्था बरीत जाता म्हणलें तूं आमकां शिकयताय. त्या खातीर मोगाळ सौम्या, हरी एक रितीन कुटुंबाच्या विविध साद्यांचें जिवीत, चलन वलन, तालेंतां, बरेंपण, अस्कतकायेचो मनोभाव हरी एक आमच्या कुटुंबांत आमी अनुभव करता सौम्या. पूण सबार पावटी ह्यो संगती सगळ्यो सांगाता घेवन हातूंत आमी करची सोडदोड सांगात
आणि हर एक रितीन मागण्याद्वारे मागचो तुजे तावन मागचो तो आधार आमची जिणी बळवंत करता म्हणलें सबार पावटी आमी विसरता सोम्या. आज परत एक पावटी ह्या सकाळीच्या वक्ता आमचे कुटुंब तुका आमी समर्पिताव. कुटुंबाच्या हर एक सांद्यांक तुज्या पांयांतळ आमी दवरताव. हर एक कुटुंबाचो सांदो विशेष तालंतांनी भरलेलो, विशेष सक्तेचो, विविध रितींचे बरेपणाचो, विविध रितींचे उणेपणी आसो. पूण हर एक रितीन तो सांदो म्हज्या कुटुंबाचो एक वांटो तो तुवें दिल्लो म्हणलें मानून घेवंक म्हाका शिकय. आज म्हज्या जिवितांत सर्व रितींनी तुवें केल्लें बरेपण नियाळटा आसतना जशें कमीर वांटून दवरलेल्या पिठांत प्रभाव घालून ते आयदनांत भरून ओमत्यांचे बरी करता, तशेंच आमचे कुटुंबाचे अस्खत कांय उणेपण आसलें जिवीत जाल्यार तुज्या आदारान एकामेका थंय मोग, सडधोड, शांत समाधान, गौरव, पाठिंबो भरून ओमत्यांचें जिवीत तूं कर. आपणाचीच खुशी करच्यो सर्व वांटो तूं आमच्या कुटुंबांत थावन पयस कर. कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर जें कितें आमी मांडून हाडटाव, जें कितें आमी आशेताव तें सगळें एकामेकाक सांगात दिवन करूंक आमकां तूं शिकय. मोगाळा सोमिया पती पत्नींनी कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर, भुरग्यांच्या फुडारा खातीर, समाधानाच्या आनी संतोशाच्या जिविता खातीर वावुरता आसतना तुजो दैवीक अनुभव तातूंत मेतेर करूंक आमकां बळ दी. तुजे मिसांव संपूर्ण करीजे तर आमकां बळ दी सोमिया. वय सोमिया, तुजें संवसारी मिसांव तुवें संपूर्ण रितीन देवाच्या कुशेकाल करचे खातीर त्याच सर्गींच्या बापाचो आदार गरजेचो म्हणलें तूं समजून घेवन एक सुरे सुवातेक वचून मागण्याद्वारे तो आदार मागलोय. मोगळा सोमिया, आज पती पत्नीच्या कुटुंबाच्या जिविताच्या एकवटा खातीर आमी मागता आसतना आमच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळार तुजो आदार मागोवंक, तें कुटुंब सांबाळचे खातीर, तें कुटुंब एकवटाचें करचे खातीर, तें कुटुंब समाधानाचें करचे खातीर मागण्याद्वारे सांगाता येवन मागोवन तुजो आदार घेवन आमी तुजे कुशे प्रकार आमची जिणे जियोंक तूं आमकां शिकय. आमचें कुटुंब ह्या वक्ता तुका आमी समर्पित हांव सोम्या. सर्व संगती मदें, आमच्या कामा मदें, भुरग्यांच्या शिकपा मदें, सर्व रितींच्या वत्तडा मदें एकामेकाक समजून घेवंक, तुजो सांगात भरपूर मापान अनुभव करूंक आमकां तूं प्रेरीत कर. वय सोमिया, तूं आमचे संगी आसाय. तूं कितलो मधुर, तूं कितलो संतोशाचो दातार, भांगाराच्या की तूं कितलो वर्तो. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जेजूक नावाडन गावया गीत दैविक मधुर गीतेಗಳು गीत संको G51, पान संको 129. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ,
ಸೋಲಿಲ್ಲ. ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಾವಲಲ್ಲಿ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದೆನಿ. ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಾವಲಲ್ಲಿ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತೀನಿ. ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಏನಿದ್ದರೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನಿ ಆನಂದದಿ. ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಏನಿದ್ದರೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನಿ ಆನಂದದಿ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತೋರುತ್ತ ಬರುವೆ ಸುಧಾರಿಯ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತೋರುತ್ತ ಬರುವೆ ಸುಧಾರಿಯ. ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमची ते सवां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक जरगां दितात तांच्या जिवितांत. देवान हें वर्त्या जाप केल्ल्या खातीर जुआनिता मर्टल सल्डाना फेर्माय तावन, विरा पिकार्डो फोर्ट वर्थ टेक्सास तावन, फातिमा शांती कास्टेलिनो पांगळा तावन, 550वो जल्मा दिसाच्या सिता विनोद दांती दुबाय तावन, 70 वर्सांचो अमृतोत्सवाच्या सिता जॉन बी सल्डाना गुरपूर तावन, आल्बर्ट पिंटो निरोडे तावन. जिवितांत देवाची बेसांवान भोग करन देवाक आज प्रत्येक रितीन ह्या सक्रामेंताच्या आराधना वेळार अर्गां दितात. सांत आंतोनीच्या मानाक देवाक अर्गां दिता आयरीन कुटीन किरें तावन. कुटुंबांत जोडलेल्या सर्व बेसांवां खातीर देवाक अर्गां दिता जॉन फेर्नांडीस कंकनाडी तावन. सांत आंतोनीच्या मानाक देवाक अर्गां दिता अस्मिता चिकमंगळूर तावन. दैवीक आकुळतीच्या मानाक देवाक अर्गां दिता फिलोमिना डिसोजा बेंगळूर तावन. जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो, देवाचो संगात गरजेचो म्हणून सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपली गरज उसारतात. प्रत्येक रितीन MBA परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक मागता प्रिन्सन कार्डोजा उडपी तावन. दैवीक उलोरेतीर मंदिरांतल्या सर्व पाद्र्यां खातीर आनी हरी एक वावरड्यां खातीर मागता कार्मेन फुर्टाडो. हरी एक रितीन आपणाक आनी आपणाच्या आवयक बरी दिश्ट मेळचे खातीर मागता रोहान आल्मेडा मुंबय तावन. बऱ्या भलायके खातीर मागणे विसारता विनोद दांती आनी कुटुंब दुबय तावन. सर्जरी बऱ्या रितीन जावच्याक आनी बेगीनच बरें जावन आपणाचें जिवीत बऱ्या दिशेन जियोवचे खातीर
मागता सासन सिलो जिवितान बरी भलायकी जोडचे खातीर मागता जेडन मचादो तशेंच आपले वैयक्तीक इरादे साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता मेल्विन कास्तेलिनो आनी कुटुंब वालेन्सिया पियूस प्रभू पलाडका. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून देवान जेजू मारिफांत बसयलेलें सासणीक दायज जोडून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणींक सासणीक विशीं आमी मागया. प्रत्येक रितीन देवादीन ग्रेगरी लॉरेन्स मोनीस मडांत्यार तावन सिसिलिया मोंतेरो आनी जॉन फेर्नांडिसाच्या आत्म्या पासत मंजेश्वर तावन वायरस जेराल्ड रोनाल्ड आनी केविन सेरावोच्या आत्म्या पासत मागतात. मिरा रोड तावन संतान फेर्नांडिसाच्या आत्म्या पासत मागतात. कंकनाडी तावन कुटुंबांतल्या सर्वांत तरलेल्या बावार्थ्यां पासत मागता. सिप्रियन मेरी सुवारे सुरतकल तावन देवादीन सबीन आनी जॉन बॅप्टिस्टाच्या आत्म्या पासत मागतात. मुल्की तावन देवादीन विनय लॉयस्टन लोबोच्या आत्म्या पासत मागतात. बोंदेल तावन कुटुंबांतल्या सर्वांत तरलेल्या बावार्थ्यां पासत मागता. वलेरियन पिंटो विजय अडका तावन देवादीन मार्सेल मोंतेरोच्या आत्म्या पासत मागतात. अड्ड्यार तावन गोम्स आनी नोरोन्ना कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वां पासत मागतात. लॉरेन्स प्रेसिल्ला गोम्स कुंटल नगर तावन देवादीन जोकीम पिंटोच्या आत्म्या पासत आनी दोमिंगो लोबोच्या आनी एलिझाबेथच्या आत्म्या पासत मागतात. बेंगळूर तावन देवादीन हेरीक पॅट्रीक डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात. मुद्रंगडी तावन ह्या आमच्या भावा भयणींक सासणाचो विशय आमी मागया. तशेंच आमच्या जिविता खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर तांचें जिवीत संतोशाचें जावचे खातीर साक्रामेंतांतल्या जेजूचो आशिर्वाद मागोवंक आमी तयार जावया. ये 47 पेज 37. तुझ्या नावान सौम्या भक्तीत आम्ही जमल्या पेटोवच्या कामकाज जावन बलिता दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान सांबाळ भागी एकवट हो आमचो मोगाळ काळजां बावाडतान बांदसो नितळ आमकां कर दिवं मोग तुजो घेवच्याक आमी उंडो सगीचो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. क्रिस्तातय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष रितीन सर्गींच्या राज्याची शिकोवण सर्वेस्पर देव आमकां पाठयता. प्रत्येक रितीन जेजू सर्गींच्या राज्याक सासवाच्या बियाक आनी खमीराक सरी करून हर एक रितीन कशें त्यो संगती समाजेंत हेरां संगतीक प्रभाव घालूंक शकतात तशेंच आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी सर्गींच्या राज्याची 7 जाणां जाता जिवितांत ती आठयता आनी त्या मारिफांत आमची जिणी सोबयता त्या दाळा
तें सर्गींचें राज्य वाडटा आनी आमच्या जिवितांत ती सतां जियोंक आमकां साध्य जाता म्हणलें सर्वेस्पर आज आमकां स्पश्ट करता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन देवान आमचेर ओतलेल्या सर्व बेसामां खातीर अर्गां दिवया. हें क्रिस्ती जिवीत पयल्या सुवातेर त्या सर्गींच्या राज्याचें दायज जावन म्हाका आनी तुमकां दिलां. तें आमी संभ्रमया आनी जायते फावटी तें जियोवचे खातीर सबार तिनी संवसारी वंदोवण्यांक मेतेर जावन आमी जिवितांत सर्व संगती आपणायलेल्यो त्यो सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण दिवन ताचे कडचें मोक्षाणें मागया आनी ह्या मिसाद्वारे आमच्या जिविताक गरजेचो आदार आनी करपा मागोन घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत बगे सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमियांका कृक सुमियांका कृक क्रिस्ताका कृक क्रिस्ताका कृक सुमियांका कृक सुमियांका कृक. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा आमचो भावार्थ बरवोसो आनी मोग सडय आनी तुवें बसयलां तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. ह्या आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. पावलान एपेजकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयण्यांनो, क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका कालती जावन चला. पत्नीनो आपल्या पतीक सोम्याकच काल जाल्ले बरी काल जावन चलजय. कित्याक जसे क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पय सभेचो ताराक आनी मस्ताक तसोच पती आपले पत्नीचे मस्ताक. आनी जसे पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सर संगतींनी आपल्या पतीक काल जायजे. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरे कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावेन जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पत्नी जशें आपले कुडीचो ते मोग करता तशें आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणीय मनीस केदींच आपल्या कुडीचो द्वेश करिना. बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त येस बरी चलयता.
आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकांत म्हणलेलें आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपले पत्नीक येवकोडटलो. ती दोगांय एक कूड जातली. हें एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तें लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां म्हणटस तुमकांय तें लक्ती जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपले पत्नीचो मोग करूं. पत्नी आपल्या पतीतय मानान चलोवं. देवाचें उतर. देवाचे ओडकार. सोम्याक भियेतात ती सुभागी. सोम्याक भियेतात ती सुभागी. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या आतांच्या कश्टाचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. श्लोक. सोम्याक भियेतात ती सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पतीन फळादायक दाखवाली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबरा सारकी वाचतली. श्लोक. सोम्याक भियेतात ती सुभागी. सरेस्पराचे बेबिरांत आसलेल्यांक असले बाग फावो जाता. सियोनांतलो सरेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुजालेमाचें सुबामपण पळोवंक तुका फावो जावं. श्लोक. सोम्याक भियेतात ती सुभागी. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. बापा, सर्ग आनी संवसाराच्या दनया हांव तुका अर्गां दितां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गोठ तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, देवाचे राज्य कंच्या सारकें म्हण हांव म्हणो. कंचे वस्तूक हांव तें सरी करूं. तें एक मनशान आपल्या भाटांत किर्लात घाल्ल्या एक सासवाच्या खणा बरी म्हूण येत. तो कण वाडलो आनी वडयेक जड जालें. आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांदयांनी आपले गोंठेर बांदले. परत्यान जेजू म्हणालो, देवाचें राज्य कसले वस्तूक हांव सरी करूं. तें एक स्त्रियेन 3 शेर पिठांत भरशिल्ल्या खमीरा बरी म्हूण येत. क्रमेण तें पीठ सगळें पुगलें. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, सासवाच्या बिया आनी खमीरा बरी आमच्या जिवितांत देवाचें राज्य वाडटा आनी हर एक रितीन हेरांक त्या देवाच्या राज्याच्या सतांनी आमी आमच्या जिवितांत अवकाश करून दिवंक आसा म्हणलें जेजू आज स्पश्ट करता. जशें सासवाच्या बियांचो कण ल्हानसो पूण मातयेंत घाल्लोच तो एक व्हड जड जाता, सुकण्यांक गोंठेर बांदूंक अवकाश करून दिता, तशेंच आमच्या जिवितांत वाडावळ हंता हंतांनी देवाच्या राज्याची ती वाडावळ जाता म्हणलें तो स्पश्ट करता. देखून जें कितें पवित्र पुस्तकाद्वारे, पवित्र सभेच्या आदेशाद्वारे, आमच्या आत्मीक आचरणाद्वारे, वैयक्तीक मागण्याद्वारे देवाच्या राज्याची सतां जाणां जावन तें वाडोवंक आमी सोडटा. आनी जें सतां आमी जिवितांत जाणां जाल्लीं आसात त्या द्वारे
ताचे बराबर आमची जिणी जर तर बांदून हाडी नाव तर सासवाच्या बिया बरी जशें एक व्हड जड जावन सुकण्यांक आसरो दिता तशें आमचें जिवीत क्रिस्ताक आसरो दिवचें जिवीत जायना. त्या खातीर आज स्पश्ट रितीन जेजू आमकां सांगता सर्गीचें राज्य हर एक दीस आमच्या जिवितांत वाडवळ आपणायचय जाल्यार आमी त्या खमीरा बरी तें पिठाचेर जशें प्रभाव घालता सगळें पीठ फुगता. जशें सासवाचो कण एक व्हड जड जाता सुकण्यांक आसरो दिता तशेंच देवाच्या उतराक म्हज्या जिवितांत आसरो आसा, जागो आसा, ताका हांव इडें करून दिता, ताचो प्रभाव म्हज्या जिविताचेर पडोवंक सोडता. जेजूचे मिसांव नियाळटा, जेजून शिकयल्ली ती शिकोवण जाणा जाता, त्या प्रमाणे म्हजी जिणी बदलिता, बांदून हाडटा. त्या दाडा देवाच्या राज्याची वाडवळ म्हजेंतय आनी समाजेंत जाता म्हणलें सत सोमी आज आमकां दाखोवन दिता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो तें वाडवळेचें जिवीत प्रत्येक रितीन पती पत्नीच्या संबंधांत जाय म्हणून सान पावल एफेसकारांक बरोवन थंय सांगता. जर तर पती पत्नीचें जिवीत त्या संबंधाचें एकामेकाक सोडधोड करून जियोवचें, थंयसर एकामेकाक अर्थ करून काण घेवचें, जें कितें कुटुंबाक आदारीत जावन कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर आनी कुटुंब वाडोवन येवचे खातीर तांणी जिवचो संबंध उपयोगाक पडटा. त्या दाडा मात्र तांचें जिवीत तांचें कुटुंब बरें जाता म्हणलें सोमी आज त्या पयल्या वाचपांत तावन आमकां स्पश्ट करता. त्या खातीर सान पावल थंयसर म्हणटा जशें पवित्र सभा हर एक रितीन जेजूक खाल जाता, सोमयाक खाल जाता, सोमयाक हर एक रितीन आपलें मस्तक म्हूण लेखता, तशें आमी पती पत्नीच्या संबंधांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक क्रिस्ती जिवितांत सोमयाक खाल जावन जियेल्ल्यांत मात्र आमची जिणी नंदन जाता, सर्गीच्या राज्याची वाडवळ जाता म्हणलें सोमी आज आमकां दाखोवन दिता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन ती वाडवळ आपणावच्याक गरज स्वादार आनी कृपा आमी सोमया थावन मागून घेवया. आमेन. C14 page 100. भेटैता बापा उंडवायन तुका दयेन तुमके काणे कमची तुका ती मानवंदी आमचे म्हणलें सर तुझे मुखार हाडता सर्वस्वमचे तुका ओपून दिता तुमची खुशी करता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. महिमोन देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्परा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वसुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता जिव्या वाडटान ताचें पुनर्जिवंतपण परगडता तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्या खातीर देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती
निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायताव. पवित 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 दरबारांसो सर्वेश्वर तू सग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान. बोल सखी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. बोल सखी तुका जय जय. बोल सखी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो कूट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अंकुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुझेती सोपती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुळती सर्व पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D60 page 174. हांव भुकिल्लो म्हाका तुमी काम दिले. हांव तानेल्लो तेन्ना पियेव दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केले. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सवे एकवटान रावा. संसारार म्हजे काम तुमी मुखारून व्हरा. म्हजे करे पाटलावदार जाया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे कुणे रुपान आमी संभ्रमोन घेतलां तें ह्या जिवितांत सतान आनी सर्गार संपूर्णायेन आमकां मेळा शंकर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोन येयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F14 page 223. मी वेता की तुझी गाता. उपकारांक स तुझ्या हरका दिता. वाटेन तुझे सोडून मोगान तुझ्या रावोंक संदेश तुजो गाजोंक आधार मागता. जियोंक मोगान सदां नेतीन पेसरतल्याम सक्तेन वावरूंक सदां तुजे पासून समर्पित जीवन.